स्नानदातार बाळगेवन जिवांच्या जल्माची दोबाजीक पडप. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. अध्याय 49 ओवी 1 ते 6. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयसिल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोर्सादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका उडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंत्तालों, हांव निर्फोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळ्यो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे होक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोल म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताची सी परतून हाडूंक, इस्रायल पुर्जेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरोना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरोना. इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओड उपकार. जबाब. तुवें म्हाका रोस लाय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून म्हणले, तांचो राजा जावं देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हणले, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खोशयो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थीतलो देवान इस्रायेलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. सुवावान आख्खे इस्रायेलाची पोरजेक जिवीत बदलपाचे स्नान परगटले तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचे काम संपवच्या वेळार सुवावान म्हणले, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या भाण्यांच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भाव भयणीनू, अब्राहमाच्या कुळयेच्या पुता धुवानू आनी तुमचे मदें देवाक भियेतल्यांनो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 1 ओळी 57 ते 66 आनी 80. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे सरी व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताची आवयन उतर घालून म्हटलें, ना, ताका जुवा म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना.
तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण तांणी ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्याक भिरांत लागली आनी जुदेयांच्या आख्या डोंगरी मुल्कान ह्यो खबऱ्यो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनान रिगोन म्हटलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे थंय आसलो. आनी बाळूक वाडता वाडता बुद्धीन अखंड जायत गेलो. इस्रायलाक 20,000 दिश्टी पडोसर तो अरण्यान रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. निया प्रितीच्या बाबा भुरग्यांनो, आयच्या दिसा आमी भाग्यवान जुआंव बाप्तिस्ताची परब समरभता. पवित्र सभा फकत एक जाणांची परब समरभता. तांच्या जल्मा दिसा करता ती म्हटल्यार भाग्यवान जुआंव बाप्तिस्त जी आयज आमी समरभता. 8 सप्टेंबराचेर आंकवार मारयेच्या जल्माची परब आनी 25 डिसेंबराचेर जेजूच्या जल्माची परब. भाग्यवान जुआंव बाप्तिस्ताचो जल्म खेरीतूच जावन आसलो. तो अजापांनी कसो जल्मलो. ताच्या जल्मा समयार ताची शेजारी ताच्या आवय बापायक परबी दिवंक आयली. तेन्ना ताच्या बापायन आपल्या भुरग्याक जुआंव हें नांव घाल म्हूण बरोवन दिना फुडें ताची जीब सुटली. ती पळोवन सगळीं अजाप जालीं. त्या वेळार तांचो सगळ्यांचो उद्गार असो जालो, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. भाग्यवान जुआंव बाप्तिस्त खेरीत जावन आसलो. तो वाडता वाडता बुद्धीन अखंड जायत गेलो. ताणें सोडूंडराची वाट तयार केली. सोम्या जेजून ताच्या हातांतलें स्नान घेतलें. मन बदलपाचें स्नान पुरगुटीत तो अरण्यान जेजूक बोट दाखयत भोंवलो. आमच्या भुरग्यांच्या जल्मा समयार आमचो भुरगो आमचें भुरगें कितें जातलें काय असले विचार आमच्या मनान येतात काय. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगान वाडोवंक आमी भार घेता काय. आमच्या भुरग्यांक देवा लागीं आमी कितें मागता. तर आयच्या दिसा आमची भुरगीं पिरायेन वाडटना काळजा मनान देवाचो आनी पेलाचो मोग करूंक आमी शिकोवंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमेन.